तुमचं रिलेशन वर्क जायना म्हणून कितें डायवोर्स हो सोल्युशन जावन आसा? डायवोर्स दिवन त्या चेडवाक बाबड्या सोडप आणि त्याची लायफ पिड्यार करप, तुमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांची लायफ पिड्यार करप, हें सोल्युशन? डायवोर्स दिवन कितें तुमची आणि तुमच्या भुरग्याची लायफ तुम्ही पिड्ड्यार करपाक सोदतात? सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाची कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि गाईज, आम्ही आयज तुमच्या मुखार एक टॉपिक घेवन येयल्लो आसा. सो गाईज, तुमकां अशें दिसता आसतलें की काजार जाले, लग्न जाले, ओके, आणि मनशा कडल्यान एक अटॅचमेंट गेलो काय मागीर त्या मनशाक डायवोर्स दिवप आणि लायफ इजी. टोटली रॉंग गाईज. तुमकां खरें सांगता, ज्या बायलेक तुम्ही डायवोर्स दिता, ओके, त्या बायलेची लायफ टोटली व्हेरी डिफिकल्ट. त्याच्या उपरांत त्यांचो सर्वायवल व्हेरी डिफिकल्ट. नॉट फॉर एव्हरी वन, बट ॲटलिस्ट 90% बायलो न्हू सर्वायव करूंक पावना विथ दीस टेन्शन्स. सारकें न्हू कितें म्हणटा तें? कित्याक ते तुमकां सांगता, जेन्ना गायज तुम्ही तुमच्या बायलेक सोडटा, डायवोर्स दिता, आणि ते बायलेचे फुडें कितें जाता, ताका परत आपणाच्या बापायच्या घरा वयचो पडटा, बापायच्या आवयचे परत परत आयकचें पडटा. कितें गो तूं आमची नांवाची घाण केली, हें केलें तें केलें. थोडे पेरंट्स अशे आसता, थोडे पेरंट्स बरे आसता, अंडरस्टँडींग आसता, ओके. टेन्शनां आसता, कितें गो तुजें घोवालें घर सोडून येयलाय तूं हांगासर. पण त्या चेडवाक केन्नाच कोण विचारिना की तुज्या वांगडा कितें जालें पळय तें. ते आवय बापूय जे म्हणटा खबर आसा, तुज्या खातीर आमची नांवाची घाण जाली, तो आवय बापूय त्या चेडवाक केन्नाच विचारिना की तुज्या वांगडा कितें जालें अशें. थोडे जाण तुम्ही अरेंज मॅरेज करतात, पेरंट्स तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचे अरेंज मॅरेज करता, कोणाचे लव मॅरेज जाता, ओके. लायफ बियॉन्ड दीस. हे जेन्ना डायवोर्स दिता तेन्ना लायफ इतली डिफिकल्ट जाता, तुमकां सांगूं शकना. लोक नांवां दवरता, फालतूर मरे तें, तेका सोडलो तेणी, तो आतां आनीक कोणा वांगडा आहा, तें आतां बेश्टेच कोणाय वांगडा बसोन वयता, अशें उलयतात लोक. लोकांचे थिंकींग मेंटॅलिटी टोटली डिफरंट. लोक म्हणटा अरे ते काय हे डायवोर्सी ते आतां ते कोणाय वांगडा वयता, आमी वचया तेका. तेज्या त्या चेडवाक मागीर त्या बायलेक मागीर रॉंग नजरेन पळयतात लोक. रॉंग नजरेन पळोवप, नाका जाल्ले कॉमेंट करप. वाड्या वयले लोक म्हणटा अरे ते पळय कितें रे, तो पळय कसो रे, कितें रे ते. गायज, हांव तुमकां खरें सांगता, हे लायफांतली ही लायफ हांव खूब पळयता, ओके. म्हाज्याच कोणा मनशाचे फॅमिली मेंबराची लायफ हांव डेली पळयता, आणि डेली स्ट्रगल पळयता, डेली तो रडटा ते पळयता, ते चेडवा भुरग्याक रडटा ते पळयता. एवरी डे, एवरी टायम मिस्टेक नासतना घोव आनीक खंय वयता, आनीक नाका जाल्ले कितें करता, आनी ते बायलेक सोंसचें पडटा. इट इज व्हेरी व्हेरी मच पेनफूल. प्लीज तुम्ही जे फावट तुम्ही कोणा वांगडा काजार जाता, प्लीज तुम्ही पयलींच डिसायड करा की बाबा तुमकां काजार जावन त्या मनशा वांगडा रावंक जाय की नाका. कित्याक तुम्ही काजार करतात, तुम्ही मागीर एट द मोमेंट तुम्ही 1-1.5 वर्सान तुम्ही डायवोर्स दिता, त्या चेडवाची लायफ पिड्यार करता. हांव तुमकां चेडवाचीच म्हणिना, हांव तुमकां चेड्याची सायड पासून अशी सांगता. एकदा दादलो मनीस कामांनी बिजी आसता, हांगा न्हू खंय जाल्यार भायर खंय तरी आसता, आनी बायल हांगासर नाका जाल्ले करता, आणि बोटां येता, दादल्याचेर बोटां येता, घोवाचेर बोटां येता. तूं अशें करता म्हणून तुज्या बायलेन सोडलो. अशें एवरी टायम सेम एवरी टायम सेम न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं? मेन थिंग कितें आहा जाणा, हांवें अशें खूब कडेन पळयलां आनी खूब जाणांक सुद्दां पळयलां, कोणाचे रिलेशनशीप म्हणजे पयलीं काजार जावच्या पयलीं 5 वर्सां रिलेशनशिपान आसता, कोण 7 वर्सां रिलेशनशिपान आसता. पूण कितें जाता सांग, एकदा काजार जाले कोणाचो अभी 4 म्हयन्यानूच हे जाता, डायवोर्स जाता. इतल्या वर्साचे रिलेशनशीप आसता पळय, एका वर्सानूच लग्नाचे कळोन येता की तो चीट करता, ते चीट करता. सारखे न्हू? सो गायज, लोक तुम्ही म्हणटा आसतले तुम्ही वाय यू गायज आर नॉट गेटिंग मॅरीड आणि असले तसले. सो गायज, वी आर गिविंग मॅक्झिमम टायम. आमी आमकांच टायम दिता, मॅक्झिमम टायम दिता. आय नो इट्स नॉट द रायट टायम. थोड्या बायलांचे अशें आसता, काजार जाता, थोडी जाणां हेडगी आसता, हांगा ते हेडप, हें तें करप, नाकाल्ले करप, आनी मागीर तेंचो टायम येता, भुरगे येता. भुरगे जेन्ना जाता, आपणाक आतां दीस रात भुरग्यां वांगडा बसचें पडटा, आपणाक आतां खंय भोंवंक मेळना, आपणाक जाय थंय वचोंक मेळना, आपणाक लायफ एन्जॉय करूंक जाय आसली, हें तें. अरे कितें, भुरगे आसप इज अ बिगस्ट ब्लेसिंग्स इन लायफ. कोणाक भुरगे आसप म्हणजे ब्लेसिंग, आनी कोणाक ना ते बाबडे रडटात लोक, आपणाक भुरगे ना म्हणटात.
ट्राय करतात आनी कितें कितें करतात, मेडिकल हे वयता आनीक खंय खंय वयता, कोणाक आहा ती म्हणटा आपणाक हे भुरगे आपणाक पळोवचे पडटा, घरान बसून ते टॉयलेट हे करचे पडटा. काय बरें आपणाची लायफ आसली, आपूण काय बरें भोवंक वयताले, आपूण बरें मॉडलिंग करी, आपूण आनीक कितें करी. थोडी जाणां चेडवां अशी करतात आनी चेडे तशेंच करतात. अशें तुमकां तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेवपाक जायना जाल्यार प्लीज डोंट फॉल इन मॅरेज लायफ आनी दुसऱ्याच्या चेडवाची, दुसऱ्याच्या दादल्याची, भुरग्याची लायफ पिड्यार करूंक नाका. हे तुमकां आयज हांव कित्याक म्हणटा, आय विल कम टू द पॉयंट. थोडे दीस पयलीं आमचेच एक फ्रेंड सुसायड करूंक वयताले. कित्याक वयताले जाणां तुमकां सांगता, तेज्या घोवान तेका अचानक डायवोर्स नोटीस धाडली. तो भायर आसा, हांगासर तेज्या एडवोकेटाक हे ते करून डायवोर्स नोटीस धाडली की आपणाक डायवोर्स करूंक जाय म्हणून. आनी तेज्या बाबडे पोटान 9 म्हयन्याचे भुरगे न्हू, 9 म्हयन्याचे भुरगे, 9 का 8 म्हयन्याचे भुरगे पोटान, आनी ते बाबडे आपणाच्या आवयगेर आसा. थंय तेका डायवोर्स नोटीस धाडली की आपणाक आनी तुज्या वांगडा रावपाचें ना म्हणून. अरे कितें खेळ तो, भुरग्यांचो खेळ. ते बाबडे रडोन रडोन सांगता आमकां आय फील लायक डायींग, आपणाक वचोन सुसायड करूंक खंय दिसता, अशें तशें तशें. आमी तेका खूब सजमयलो. शी इज नॉट लिसनींग ओन्ली. तेज्या आवयक सांगलें, तेज्या घोवा कडेन उलयलो, हांव उलयलो जाल्यार घोव म्हणटा तूं कोण, तुजो बापूय काय म्हणटा तेजो न्हू. म्हाकाच कितें कितें म्हणूंक लागलो. हांवें तरी खालतेपणान ओगी रावलो, अंडरस्टँड केलो सिच्युएशनान, ताका बरे भशेन उलयलो, कांयच जायना. प्लीज तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता गायज, हंबल रिक्वेस्ट करता, तुमी रिलेशनशिपान तर फुडें सरोंक तुमकां जायना, तुमकां रिलेशनशीप हँडल करूंक जायना जाल्यार खंयच्याच चेडवाची लायफ पिड्यार करूं नाका, ऑर एज खंयच्या चेड्याची लायफ पिड्यार करूंक नाका. सारकें न्हू? सारखे. आणि गायज केन्ना केन्ना अशेंय आसता की चेडूं न्हू खूब दुकान आसता, कित्याक तेका खबर आसता की आपणाच्या घोवाचे खंय तरी भायर अफेअर चालू आहा, जावं आनी कोण तेज्या लायफान चेडवां आसा. ते कितें करता सांग, चेडूं आपणाच्या आवय बापायक सांगता की अशें अशें जाला. आवय बापूय कितें करता सांग, नाका गो बाय, आमच्या नांवाची घाण जातली, तूं डायवोर्स दिवं नाका, तूं तेका सोडूं नाका, हे ते आमची फॅमिली कितें म्हणटली. हे चिंतून न्हू चेडवाची सुद्दां लायफ पिड्ड्यार जाता खंय ना खंय. सारकें न्हू? कित्याक हांव तुमकां म्हणटा ना, पळयात गायज, आतां कोण बायल एकटी लगीन जाला, तेज्या घोवाचे समज खूब जाणांकडे अफेअर आहा, तेका समज कसलेय दुयेंस जाता, तेतूर न्हू ते बायलेची सुद्दां लायफ खंय तरी धोक्यान पडो शकता. सारकें न्हू? हय तर पडो शकता तर. सो गायज तुमी प्लीज अंडरस्टँड करा ह्या सिच्युएशनाचेर आनी नाका जाल्ले करूं नाका. लायफ इज व्हेरी प्रेशियस. आनी तुमी कोणाक लायफ पार्टनर करता न्हू, हें न्हू ती गेम न्हू ती, हें नाका तें जाय, हें नाका तें जाय, तें नाका तें जाय. दीस इज रियली नॉट गूड. फाल्यां तुमकां पळोवन तुमची भुरगीं तशीच करतली. आयज काल हेंच चल्लां, जायना रिलेशन वर्कआवट जायना, डायवोर्स. तशें करिनाकात गायज. खूब स्ट्रगलींग लायफ सारकी. हांवें पयला कोणाक असो पयला, असो बसताना बसोन पयला, असो दीसभर अशें टेन्शनान. कोणाचे भुरगे बाबडे बापाय कडेन आसता, कोणाचे भुरगे बाबडे आवय कडेन आसता, कोर्टान झगडटा, भुरग्याची कस्टडी म्हाका जाय तेका जाय, म्हाका जाय तेका जाय. त्या परस तुमी एकठांय रावा, वांगडाच रावा भुरग्या वांगडा न्हू. आणि तेतूर बाबडे ते भुरग्याकूय टेन्शन. तुमच्या खातीर, तुमच्या एक मिस्टेकी खातीर तुमी तुमच्या भुरग्याची लायफ पिड्यार करता. भुरग्यांक मागीर व्हडली जाले काय भुरग्यांक स्कुलान विचारता, तुजो डॅडी कित्याक घेवंक ना स्कुलान, तुजी माय कित्याक घेवंक ना स्कुलान. भुरगीं बाबडी कितें सांगतली, माय आपणाची सोडून गेली, पाय आपणाचो सोडून गेलो. प्लीज अंडरस्टँड करा गायज, अशें सिच्युएशनान पडनाका. हांवें त्या चेडवाक खूब रडटा आसतना पयला. ही स्पेशली मॅसेज हांव म्हाज्या सगळ्या भयणींक आनी भावांक दिवंक सोदता. दोनूय हात जोडत प्लीज रिक्वेस्ट करता, हेतून असले हे सिच्युएशनान पडनाका. जाता तितले तुमच्या रिलेशनशिपाचेर वर्कआवट करा. दुसऱ्या बायलांक, दुसऱ्या घोवांक, दुसऱ्या दादल्यांक, दुसऱ्या बायलांक हे करूंक वचो नाका. तुमचे लायफ, तुमची फॅमिली पळया, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सारकें न्हू? सारकें. प्लीज हांवें कितें उलयलां तें प्लीज फोकस करा. आनी चॅनलाचेर नवे आसा लायक, शेअर, सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नव्यान इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय.